Lokgontti, chapter 15. बेटे विशीं कायदे, यादनिकाचे आनी लेवितांचे अधिकार. योजना बरोबर ओरोवाच्यो बेटो. भासायलोल्या गांवांत इस्रायल पोरजेन जे कायदे सांबाळूंक जाय ते सोर्वेस-पोरान मोइसेसाक दिले. बेटेक वो आंगवणेचे बेटेक वो khuxê-monan केल्ले बेटेक वो धर्मीक पोरबांक केल्ले बेटेक एक बैल वो मेंढरो वो मेंढरी वो एक बोकडी हाडूं येत. ह्या खान बेटेंचो पोरमोळ सोर्वेस-पोराक मानता. बेटेक एक मेंढरी वो बोकडी भेटयता ताणें 2 जनावरां फाटल्यान ओरोवाचे बेटेक एफाचो धावो वांटो, हिनाचो एक चवथो वांटो तेलान मिसळ करून एफाचो धावो वांटो पीठ हाडचें आनी हिनाचो चवथो वांटो सोरो. एक मेंढरो भेटयतना हिनाचो तिसरो वांटो मिसळ करून एफाचे 2 धावे वांटे पीठ ओरोवाचे बेटेक 150 सोऱ्या बरोबर ह्या बेटेंचो पोरमोळ सोर्वेस-पोराक मानता. बेटेक वो आंगवणेचे वो एकताराचे बेटेक एक बैल भेटयतना एफाचे 3 धावे वांटे पीठ, अर्दें हिन तेल, त्या भायर अर्दो हिन सोरो हे बेटेचो पोरमोळ सोर्वेस-पोराक मानता. धर बैला वो मेंढऱ्या वो मेंढरे आनी बोकडे बरोबर कितें भेटोवचें तें हांगा स्थापून दवरलां. एका वयर जनावर भेटयतना त्या बरोबर वेतात त्यो भेटो तितल्योच वाडोवच्यो. गांवच्या सर्व इस्रायल लोकांन सोर्वेस-पोराक भेटयता तें खाण एक पोरमोळीत भेट जावचे खातीर तशें करूंक जाय. आनी तुमचे मदें सर्वांकाल तो थोडो काळ जियेता त्या पोरक्या मनशान सोर्वेस-पोराक खाण भेट कोत्ताना तोच कायदो पाळूंक जाय. सोर्व येवच्या काळाक तुमी जावं पोरक्या लोकान ते कायदे सांबाळचे. तुमी आनी तेय देवा मुखार एक सारके. तुमकां तशें तांकां सगल्यांक एकूच वो तेच कायदे. पयल्या उंड्याचें उत्पन्न. भासायलोल्या गांवांत इस्रायल पोरजेन सांबाळूंक सोर्वेस-पोरान मोइसेसाक हे कायदे दिले. त्या गांवांत पिकता तें खाताना तांतलें थोडें सोर्वेस-पोराक एक खेरीत देणें कशें दवरचें. नव्या पिकाचे उंडे भाजतना पयले भाटयेचो उंडो सोर्वेस-पोराक एक खेरीत देणें कशें भेटोवचो. पयली मोडलोली पुंज सोर्वेस-पोराक भेटयतात तेच पोरी होय उंडो. सोर्व येवच्या काळाक पयलो उंडो भाजलोलो सोर्वेस-पोराक एक खेरीत देणें. नकळो आसतना केल्ल्या चुकींचें फारीकपण. सोयराना वो खुशे भायर हे सोर्वेस-पोरान दिलोले कायदे सांबाळूंक कोणूय एकलो चुकलो जाल्यार वो फुडाराक सगळीच पोरजां मोइसेसा उदेशीं दिलोले हे कायदे विसरलीं जाल्यार पोरजेन नेनारपणान तशें केलां जाल्यार तिणें बेटेक एक बैल ओरोवाचे आनी सोऱ्याचे बेटे बरोबर सोर्वेस-पोराक भेटोवचो. त्या भायर पातकांच्या फारीकपणाक तांणी एक बोकडो भेटोवंक जाय. यादनीक पोरजेच्या नांवान ही शुद्धीची रीत पाळटलो आनी तांकां बोगसतलें कित्याक तें खुशे भायर घडलें आनी तांणी फारीकपणाक सोर्वेस-पोराक खाण भेटयलें. सगळे इस्रायल पोरजेक तशें पोरक्या लोकांक ते चुकीची माफी मेळटली कित्याक ती सगळ्यांची खुशे भायर आदारलोली चूक. सोयराना वो खुशे भायर एकल्याचीच चूक जाल्यार तो फारीकपणाचे भेटेक वर्साचें एक बोकुडलें हाडटलो. यादनीक वेदीचेर ताची शुद्धीची रीत पाळटलो आनी ताका बोगसतलें. हें सगल्या सोयराना भायर चुकतल्यांक लागता, गांवच्यांक तशें पोरक्यांक. पूण जाणो आसतना वो khuxê-monan कोत्ता तो गांवचो जावं porko gu-neanvkari जाता कित्याक ताणें सोर्वेस-पोराक बेमान केलो ह्या खातीर ताका मोronn फावो.
ताणें जाणो आसतना सर्वेस्पराच्या कायद्यांक पाट वळ्ळी देखून तो आपुणूच मोडनाचो जबाबदार. सोनवार मोडप. इस्रायल पोरचा अरण्यांत आसली तेन्ना एकलो सोनवाराच्या दिसा लांकडां पुंज जायतना कोणाक सांपडलो. हाका मोइसेसा आनी आरोना आनी सगळे पोरजे मुखार व्हेलो आनी ताका बंद केलो, कित्याक ताका कितें करचें तें अजून थावें नासलें. तेन्ना सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, ह्या मनशाचो जीव काडूंक जाय. ताका मैदानार भायर व्हरून सगळे पोरजेन ताका फातरावंक जाय. म्हणटच सर्वेस्परान फर्मायलोले ते पोरी पोरजेन ताका मैदाना भायर व्हेलो आनी फातरावन मारलो. वस्त्रांक गोंडे. सर्वेस्परान इस्रायल पोरजेक सांगूंक मोइसेसाक फर्मायलें, तुमच्या वस्त्रांच्या कोनशांक गोंडे लायात आनी दर गोंड्याक निलो दोरो घालात. सर्व येवच्या काळाक तुमी तशें करूंक जाय. ह्या गोंड्यांचेर तुमची नदर पडटली तितलेय पावटी तुमकां सर्वेस्पराच्या आज्ञांचो उगडास येतलो. हे गोंडे तुमकां म्हज्या उपदेसाचो उगडास करतले आनी तुमी म्हजेच जावन आसतल्यात. हांव तुमचो सर्वेस्पोर, तुमचो देव जावचे खातीर हांवें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्यांत. हांव सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें.